नीज गोंयकार संघटनेन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचो निषेध केला। एक भायलो मंत्री येवन गोंयच्या राजकारणांत मेथार जाता ते योग्य न्हय। सरकार चलोवपाक येना तर सगळ्या मंत्री आमदारांनी राजीनामो दिवचो आनी घरा बसचे। राज्यपाल आनी राष्ट्रपतीन गोंय चलोवनी ना तर परत्यो वेंचणुको जावनी म्हण नीज गोंयकार संघटनेचो चंद्रशेखर वस्त उलयला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। नीज गोंयकार रिव्होल्यूशन फ्रंट आम्ही निषेध करता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हो एक दिसाचो चीफ मिनिस्टर जावन गेला गोंयांत आनी आमचे गोंयचे ब्युरोक्रेट्स जे आसा जे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन तसोच मायनिंग डायरेक्टर्स आनी इतर आमचे सचिव हे गोंयांत खंय कांय प्रशासनूच ना काय दिसता। एक केंद्रीय मंत्री हो नितीन गडकरी हो कोण गोंयचो? एक केंद्रीय मंत्री आमच्या गोंयच्या राजकारणा भितर इंटरफियर करता, हेचो आमी निशेध करता। आयज प्रमुख जो मायनिंगाचो प्रश्न आसा हो मुख्यमंत्र्यान चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सॉल्व करपाक जाय आसलो। जर तुमी ह्या लोकशाये भितर चीफ मिनिस्टर दिवंक शकना जाल्यार सगळ्या मंत्री आमदारांनी जे सरकार चालला ते भारतीय जनता पार्टीचे आनी गोंयकारपणांनी सगळ्यांनी राजीनामा दिवन घरा बसचे आनी फ्रेश इलेक्शन येवचे। नाजाल्यार गव्हर्नरान आनी राष्ट्रपती प्रेसिडेंट रूल रावचो गोंयांत आनी फुडले निवडणुकीची तयारी करच्यो। आनी ह्या फुडले निवडणुकेक तयारे खातीर आमी नीज गोंयकार रिव्होल्यूशन फ्रंट तयार आसा। हिम्मत आसा, राजीनामा दिया आनी घरा चला आनी फ्रेश निवडणूक घेवची ही नीज गोंयकार रिव्होल्यूशनाची डिमांड।